नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. टिळक मैदानाचेर जमिल्ल्या शेकड्यांनी नागरिकांचो वास्को पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा. गौतम खट्टर आनी संबंधीत आयोजकांक बेगोबेग करात अटक, लोकांची मागणी. गौतम खट्टराच्या भावाक पुलिशेन केल्या अटक. गौतम खट्टराकूय जातली बेगीनूच अटक. मुख्यमंत्र्यान दिले आश्वासन. गोंयकार तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी गोंय पुलिसेचेर दवरचो विश्वास, मुख्यमंत्र्याची मागणी. गोंय राज्य मनीसबळ उदरगत महामंडळा खाला खाजगी क्षेत्रांत एका वर्साचे काम पुराय करपी उपरांत सरकारी नोकऱ्याची मेळूं येता संद. इत्सूक करपाक शकता अर्ज, सांगता मुख्यमंत्री. बेतोड्या पंचायत वाठारात गवेरेड्यांची चल्ला धुमाकूळ. दिसा उजवाड्या गवेरेडे वाठारात भोविल्ल्यान लोकांमदीं पातळा भंय. सरकारान बेगोबेग काडचो उपाय, थळाव्यांची मागणी. गोंयांतल्या सगळ्या ग्रामपंचायती खातीर रिकॉर्ड रिटेन्शन पॉलिसी तयार करपाक उच्च न्यायालयान पंचायती संचालनालयाक दिला 8 सप्तकांचो वेळ. आनी श्री लयराई देवीच्या कौलाक व्हडा दबाज्यान जाल्या सुरवात. शेनवारा मेरेन चलतलो शिरगांवा कौल. आता खबरो विस्तारान. युट्यूबर गौतम खट्टरान सेंट फ्रांसीस झेवियर हाचे विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ले खातीर टिळक मैदानाचेर जमिल्ल्या शेकड्यांनी नागरिकांनी वास्को पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो. गौतम खट्टर आनी संबंधीत आयोजकांक बेगोबेग अटक करात अशी मागणी लोकांनी केल्या. जाल्यार ह्या केसीचो तपास आता गुन्यांव फाट्याचे पुलीस करतात. आमी फक्त तांकां मजत करता अशें पुलीस अधीक्षक गुरुदास कदमान दिली. सेंट फ्रांसीस झेवियरा विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान तणावाची स्थिती निर्माण जाल्या. फाटल्या कांय दिसांच्यान ह्या विशया वयल्यान गोंयभर बोवाळ पडला. जायत्या पुलीस स्टेशनांनी गौतमा आड कागाळी दाखल केल्यात. गौतम खट्टराक अटक करपाची मागणी जोर धरून आसा. बुधवारा राती गौतम खट्टराचो भाव माधव खट्टराक गुन्यांव फाट्यान अटक केली. मजगती बेरेस्तारा ह्याच कारणावयल्यान वास्को टिळक मैदानाचेर शेकड्यांनी नागरीक जमले. तांच्यांनी वास्को पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो. गौतम खट्टर आनी संबंधीत आयोजकांक बेगोबेग अटक करात अशी मागणी लोकांनी केल्या. जायतो उलयल्लो आसा आमच्या गोंय साहेबाचेर जे ह्या कट्टर द घट्टर हेणें पळय कॉमेंट मारला तेचेर हांव जायतो उलयल्लो आसा. पूण आतां म्हजो मुद्दे आसा म्हणजे 3 पॉयंट आसा. 3 पॉयंटाचेर हांव उलयतलो. फर्स्ट ऑफ ऑल हे ऑर्गनायझींग कमिटी पळय जी आसा तांणी म्हणलें हांकां कांय म्हायती नाशिल्ली की अशें जायत आनी अशें उलयत म्हण तो कट्टर म्हणटात तो. तांणी ताका आपयलो हाडलेलो तिका एक स्पिकर असो म्हणून. तो एक स्कॉलर घेतलेलो मनीस, तो बरी म्हायती आशिल्लो मनीस. एक गिताचेर जावं कसल्या हिंदू देवाचेर ताका चड म्हायती आसा म्हूण ताका हाडलेलो खंय. पण हांव म्हणटा ही जावन आसा फोट ह्या ऑर्गनायझरान एक फोटींग उलयतात. कित्याक हो हेट्रेड स्पीच करपी म्हणून ताका हाडलेलो. माच करून आतां 5 दीस जाले आमच्या गोंय साहेबाक अपमान केल्लो. गोंयच्या साहेबाक आमकां किडे पडल्या, तो आतंकवादी, हे सगळे हे भाशेन ताका मिनिस्टर जे स्टेजीर आसतना तेजो इन्सल्ट केलो. आतां आयज पासून 5 दीस जाले कोणाक तेणी अरेस्ट करूंक ना. तेज्या भावाक हाडप, भाव काडलो आनी आमकां सांगलें फिनिश काबार जालें. अरे तुमकोडे गौतम खट्टर तर मेळोंक ना जाल्यार हूज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस ऑल मॅस. जे कितें हिंगा उलयलां, जे आमच्या गोंय साहेबाक क्रिटिसायज केला, आमच्या गोंय साहेबाक आतंकवादी म्हणला, हाका किडे पडले, ही बुरशीं उतरां आमच्या गोंय साहेबाक तुमी उलयला जाल्यार हूज अ सेकंड रिस्पॉन्सिबल. जबाबदारी कोण? जबाबदारी ऑर्गनायझर्स. आतां ऑर्गनायझराक जरी तर कितेंय तर ऑर्गनायज करता जाल्यार सदांच ऑर्गनायझर आपण जाय तशें करता. स्क्रिप्चर बरोवन तर दिल्या तेज्या भावान जाल्यार ती स्टेजीर वाचली 20 दिली कशी. टेस्ट म्हटल्यार पयलीं सांगपाचें म्हटल्यार हांव एक हिंदू आनी गोंयांत रावपी हांव हिंदू आनी गोंयकारांक गोंयच्या साहेबाचो मारी इम्पॉर्टन्स खबर आहा. सो आमी हर्ट जाल्या, क्रिस्तांव भाव जाल्यात तशें आमी हर्ट जाल्या. आनी हे जे आतां सरकार आमकां आमचे पुलीस हेंच्यांनी आतां दोळ्याक थुकी लावपाक तेज्या भावाक हाडला. तेजे जर भावाक तो धरूंक शकता, भावाक हाडूंक शकता जाल्यार हेंच्यांनी आजून ऑर्गनायझरांक कित्याक धरूंक ना?
ऑर्गनायझरूय धावसर वाट पळयता ते ऑर्गनायझर टोटली रिस्पॉन्सिबल असता जे प्रोग्राम जे इव्हेंट करता न्हू ताका ऑर्गनायझर टोटली रिस्पॉन्सिबल आहा सो म्हाजें एकूच डिमांड आहा पुलिसां कडेन की तांकां बेगिना बेगीन अरेस्ट करा कोणाक ऑर्गनायझरांक हे थंयसर 2 मिनटाचो व्हिडिओ जाल्लो तो उलयलो तेजे उपरांत तो उलोवन थंय बसला आनी ते बसोवन तिका 3 मिनिस्टरूय आहलेले ते बसल्या सो इतलेच आसा त्यांच्या सेंटिमेंट हर्ट जावंक ना जेन्ना लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाले तेन्ना हे दाखोवपाक माफी मागतात हे सगळे चुकीचे आहा हांव मागता की बेगिना बेगीन हे ऑर्गनायझरांकूय अरेस्ट करपाचो आणि तेका जो गौतम खत्तर हा पळय तेका हाडीसर ते ऑर्गनायझरांक भायर सोडपाचो न्हू मजगती हे केसीचो तपास आता गुन्ह्या फाटाचे पोलीस करतात आम्ही फकत तांकां मजत करता अशी माहिती पोलीस अधीक्षक गुरुदास कदमान दिली. तांचे डिमांड्स आसा ऑर्गनायझर अरेस्ट बी करा म्हळ्यार इन्व्हेस्टिगेशन आमचे कडेन ना सध्या आमी क्रायम ब्रांचाक इन्व्हेस्टिगेशन हँड ओवर केला सो फुडें कितें कोणाचो इन्वॉल्वमेंट क्रायमान आसा त्या प्रमाणे क्रायम ब्रांच वील टेक एक्शन इन दॅट डिमांड आसा म्हणूनच न्ही तातूंत तांचो इन्वॉल्वमेंट आसपाक जाय तांचो जो रोल आसपाक जाय त्या प्रमाणे आसा जाल्यार दे वील टेक एक्शन बट आमी ताजेर एट द मुवमेंट आय एम नॉट द रायट पर्सन टू कमेंट ऑन दॅट. बट सिन्स देट सो मच ऑफ क्राउड आयज तुमचे भायर येयल्यात क्रायम ब्रांचात तुमी कॉन्टॅक्ट केला येवन मातशें अटेंड करा म्हणून आमचे थ्रू प्रॉपर चॅनल जे सिनियर्साक आमी अपडेट करपाचे आसता ते आमचे टायमली जायत आसता. इज देयर एनीथिंग दॅट दे विल बी कमिंग हियर टू टॉक इन एनीथिंग इन्फॉर्मेशन तेचेर हांव कमेंट करपाक शकना तशें आमचें कितें हांगा चल्लां कितें डेव्हलपमेंट आसा आमच्या सुपिरियराच्या नॉलेजीन आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर आक्षेपार्ह विधान करपी व्हिडिओ रिकॉर्ड करून वेगवेगळ्या सोशल मिडियाचेर प्रसारीत करपाच्या प्रकरणा खाला गौतम खट्टर हाचो भाव माधव खट्टर हाका अटक केला. गौतम खट्टराकूय बेगीनूच अटक करतले म्हूण आपल्याक खात्री आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. गोंयकार तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी संयम दवरचो आनी गोंय पुलिसांचेर विश्वास दवरचो म्हूण मुख्यमंत्र्यान मागणी केल्या. तशेंच अशा प्रकाराची घडणूक परतून घडची न्हय म्हूण जतनाय घेतले अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. आयकात. जे सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचो साहेब हांकां जे अपशब्द दिल्या हाका धरून हाडपाचो आमचो आटोताट प्रयत्न सुरू आसा. त्या कल्प्रीट कोण तो खत्तर भितर हाच्या घरा पर्यंत आमचे पुलीस पावल्या. ताच्या भावाक ऑलरेडी धरून हाडला की ताका स्क्रिप्ट बरोवन दिवपी की ताजो व्हिडिओ भायर घालपी कितें तो म्हणजे ताजो मास्टर मायंड तो आसतो अशें म्हणपाक काय हरकत ना. तेकाय बी म्हणजे लुकआउट नोटीस जी आसा ती ऑलरेडी केल्या बट हर तरेन म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट क्रायम ब्रांच सगळ्या तरेन ताका पुराय बाकीच्या पुलिसांच्या सहकार्यान सोदता. लोकांनी थोडोसो संयम बाळगचो कारण हांव लोकांक आव्हान करता. म्हाका खबर आहा गोंयचो कम्युनल हार्मोनी आमी केन्नाच डिस्टर्ब करूंक दिवंक ना. आमी हिंदू मुस्लीम कॅथलीक आणि सहसा तरी कॅथलीक आणि हिंदू हे एकामेकाच्या प्रत्येक सणाक आणि क्रिसमसाक वचपी चवथीक वचपी दिवाळेक वचपी तांच्यांच्या खातीर कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करची न्ही. हांव लिडरांकूय अपील करता आणि लोकांकूय अपील करता की तुमी म्हजेर विश्वास दवरात कारण हांव तुमकां एक सांगता ते आपल्या म्हापसा जाल्ली डकैती आणि हातूंत जाल्ल्या डकैतीक आमी म्हणजे पुलिसांच्या बरोबर कंटिन्युअसली आसून बांगलादेशांतल्या त्या 6 जाणांक ऑलरेडी धरून तांकां धरले आणि ताका हाडटाय बी ताका शिक्षाय दितले म्हणून सांगता. आनी हो तर कोण एक खत्तर ताका धरून हाडपाक चड उशीर लागचो ना बट थोडोसो म्हणजे संयम जो बाळगचो पडटा कारण पुराय कशा एका वेगवेगळ्यो टॅक्टिक्स आसता ताका धरून हाडटले 100%. लोकांच्यो भावना हॅन्सफोर्ड अशा पद्दतीन कोणीच दुखोवपाचें डेअरिंग करचें न्ही आनी ही कम्युनल हार्मोनी मेंटेन उरची ही हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता. गोय राज्य मनीसबळ उदरगत महामंडळा खाला खाजगी क्षेत्रात एका वर्साचे काम पुराय केले उपरांत रिती पदां जाहीर जातकीर ज्युनियर स्केल ऑपरेटर वा कंप्युटर ऑपरेटर ह्या सारकिल्ल्या सरकारी नोकऱ्यांची संद मेळूं येता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. खाजगी क्षेत्रांतल्यान सरकारी महामंडळांत वचपाची इत्सा आशिल्ले उमेदवार अर्ज करपाक शकता. जॉब फेरांत वांटेकार जावन तरणाटे सरकारी नोकरीचे दार उगडटात अशें वेळा आयोजीत केल्ल्या रोजगार मेळाव्यांत मुख्यमंत्री उलयतालो. गोंयांत हाज्या पयलीं सेक्युरिटी सर्विसीस आनी हावसकीपिंग सर्विसीस ह्यो 2 सर्विसीस खासा करून सगळे 100% भायले लोक करताले. भायले लोक म्हणटा आसतना हांव म्हणटालो नेपाळ आनी भुतानांतल्यान सुद्दां म्हणजे आउट ऑफ कंट्रींतल्यानूय लोक येताले आउट ऑफ स्टेट सोड. बट कालांतरान आमी पळयलें की 2014तल्यान हें कॉर्पोरेशन आमी सुरू केल्या उपरांत आमी आमचे जे अंडर ग्रॅज्युएट भुरगे आसा कोण 10वी फेल आसतलो 12वी फेल आसतलो
ह्या सगळ्या जाणांक प्रमोट करपाक सुरवात केली की हय ह्या जॉबाक जर डिग्निटी आनी सेक्युरिटी दिली आसत जाल्यार होय जॉब आमचे गोंयचे भुरगे करूं शकता आनी जेन्ना तांकां कळ्ळें की हय आमचो जॉब हो सेफ आसा, आमचो जॉब हो सेक्युअर्ड आसा आनी ह्या जॉबात आमकां प्रमोशन आसा, त्याच बरोबर ह्या जॉबात आमकां इन्क्रिमेंट आसा आनी ह्या जॉबात आमचो फ्युचर आसा. चडांत चड भुरगीं ही ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनात जॉयन जावपाक लागली. बऱ्याचशा भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉबात एम्प्लॉयमेंट दिवपाक सुरवात केली. देर इज अ 20% रिजर्वेशन फॉर द स्टाफ वन हू आर कंप्लिटींग द 2 years इन द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. रिसेंटली जाल्ल्या पुलीस सर्विसेन आमचे 40 सेक्युरिटी गार्ड हे ह्युमन रिसोर्सांतले पुलीस म्हणून जॉयन जाले थ्रू द रिझर्व कोटा. ह्युमन रिसोर्सांतलो जॉब हो तितकोच ESI आसतलो, PF आसतलो किंवा ताका 100% इन्क्रिमेंट दिवपी वो जसो गव्हर्मेंटात इन्क्रिमेंट मेळटा, गव्हर्मेंटात जॉब मेळटा त्याच धर्तीचेर ह्युमन रिसोर्सानूय मेळटा. आयच्या घडीक मोर देन 5000 भुरगे हे ह्युमन रिसोर्सात काम करता. ह्युमन रिसोर्सांतल्यान आमी अपॉइंटमेंट दिता. तुम्ही त्यांची आमकां जी हा ह्युमन रिसोर्साक सॅलरी पेमेंट करा, आमी तांकां पेमेंट करता. आनी हातूंतल्यान आयज पयली बॅच म्हणजे ज्या निमित्तात तुमी हांगासर जे आयल्यात इट अप्रॉक्सिमेटली 6000 भुरग्यांनी रजिस्ट्रेशन केला. 3000च्या आसपास भुरगे आज हांगासर प्रेझेंट आसात. वेगवेगळे कडेन इंटरव्यूज सकाळच्यान सुरवात जाल्या. पहिल्या फेजींतल्यान आमच्या कडेन आयच्या घडीक 1300 भुरग्यांक हे सिलेक्टूय करतले आनी 1 तारखेच्या पयलीं गोवा ह्युमन रिसोर्सांतल्यान तांकां अपॉइंटमेंटूय लेटर दितले. हाचो अर्थ उरलेल्या भुरग्यांक मेळची ना काय कितें? उरलेल्या भुरग्यांक मेळटले. उरलेल्या इंडस्ट्रीज कडेन ऑलरेडी उलोवपाक सुरवात केल्या म्हणून तुमकां उरलेल्या सगळ्यांक परत इंटरव्यू घेवचे पडचे ना. जे भुरगे उरलेले आमच्या कडेन बायोडेटा आसा तांकांच त्यांच्या क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे ज्या इंडस्ट्रीज जाय त्या प्रमाणे तितक्या भुरग्यांक कॉल करतले आनी तांचे इंटरव्यू जे आसा पळय न्ही इन लॉंग रन फुडल्या 10 दिसांक हे कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या कंपनींनी घेतले. म्हणून फक्त 1300 जणांचे आज सिलेक्शन जालें आनी बाकीचे जावंक ना आसत जाल्यार कोणी अरे डिस्प्यूट जावचें न्ही. परत सांगता तुमचो जॉब आमी तुमकां म्हणजे लोअर कॅटेगरीतले एमफार्म आनी हे वयले कॅटेगरीतले भुरगे जरी आमच्या कडल्यान जॉयन जाले आसत 6 म्हयन्या भितर जर तांकां बेटर सॅलरी दिवन कंपनी घेवन आपल्या कडेन फिक्स करपाक तयार आसत जाल्यार देर ऑप्शन इज ओपन. तुम्ही डायरेक्टली कंपनीनी त्यांचे जॉईन जावं येता. अदरवायज यू कॅन कंटिन्यू विथ द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. आफ्टर द कंप्लिशन ऑफ द वन इयर इन द प्रायव्हेट सेक्टर इन द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आमच्या कडेन ज्या वेळार गव्हर्मेंटात जेन्ना आमी ज्युनियर स्केल ऑफिसर काडटले किंवा कॉम्प्युटर ऑपरेटर काडटले वी आर डायरेक्टली म्हणजे रिज्युमिंग फ्रॉम द प्रायव्हेट सेक्टर दोज वर इंटरेस्टेड टू कम फ्रॉम द प्रायव्हेट सेक्टर टू द गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन हांच्या खातीर ही ऑपॉर्च्युनिटी खुली आसतली आनी डॅट अगेन ताका म्हणजे थंयसर येवपाची संदी जी आसा पळय न्ही ही तितक्याच मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल आसतली आनी फर्स्ट प्रिफरन्स विल बी गिवन दोज आर कंप्लिटींग द 1 year इन द प्रायव्हेट सेक्टर. हाका पयलो प्रिफरन्स जो आसा पळय न्ही त्या भुरग्यांक दिलो वयतलो. आयच्या घडीक तुम्ही जेन्ना जॉईन हांगासर जाता तुमच्या खातीर गव्हर्मेंटातल्या जॉबाची बी ऑपॉर्च्युनिटी तितकीच ओपन जाता. गोंयांत आतां वचत थंय गवे रेड्यांची धुमाकूळ चल्ल्या. गवे रेडे खाणाच्या आशेन आतां रान सोडून गांवांनी भोंवतना लेगीत दिश्टी पडटा. अशीच एक देख आमकां बेतोडा आनी बोरी वाठारांत पळोवपाक मेळ्ळी. दिसा उजवाड्यार गवे रेडे रस्तो ओंपिल्ल्यान शाळेत वचपी माणकुल्यांक तशेंच येरादारी करप्यांक धोको निर्माण जाला. गवे रेड्यांनी हल्लो केल्यार जापसालदार कोणाक धरप? संबंदीत खात्याच्या हालचालीचेर आतां सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा. पळयात. लागींच आमी हांव ह्याच वाड्या वयलो. म्हाज्या फाटल्यान दिश्टी पडटा ती सरकारी प्रायमरी शाळा 1ली ते 4थी पर्यंत आनी बालवाडी हांगा शिकयता. आतां कितें जालां ह्या रानाच्या आमी भागांतल्या कारणान म्हाजे दावे वाटेन आसा ते सगळे झाडांच आसा आनी थंय गवे रेडे रावतात. आमी गवे रेड्यांक कांयच म्हणना. ते एक रानटी प्राणी असल्या कारणान तेंचे खावपा जेवपाचे वयर रानान हाल जाता म्हणून ते सकयल्या भागान येतात. कारण तांकां ह्या दिसांनी उदक ना. वयर रानान उदक ना तेच्या खातीर गांव वाड्याचेर खंय तरी बारीक तळयो जावं व्हाळ आसता थंयसर उदकाची तेंची सोय जाता. हे ते मनशा सारके तेंकाय बी ताण लागता. ह्या हिशोबान ते सकयल येता. आनी आतां पणसुलां लागलेली आसा. तुमकां दिसता आसतली सायडीन शाळेच्या कुशीक आसता आमच्या जाग्याच्या दुर्गाचे हे सायडीन पणसुलां लागलेले. काल असोच सांजचो 3:45 एक गवो ते पणसुलाच्या वासान त्या जाग्यार येयलो. तुमी पळयतात तेक्कोन शाळा आसा प्रायमरी. थंय प्री प्रायमरी आनी 1ली ती 4थी. आतां शाळेक सुटी पडत येयली पण हेजे मुखार सुद्दां ती पणसुलां जून म्हयन्या पर्यंत उरतली. जावं बाकीचे कितें आसा तांकां वावर तेंचो गोंय रेडाचो हेवटे तेवटे आसतलो. तेच्या खातीर हांव
फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागता ते वेळोवेळी आमी फोन केल्यार सहकार्य करतात, पूण हेजे मुखार तेणी आमी गोव्या रेड्यांक कितें धांवडून खंय घाल म्हणना आनी तांकां धरून व्हर म्हणना, पूण कांय तेंचे कडेन जर तर उपाय आसा जाल्यार तेणी ते करूंक शकतात. आनी तेजे कित्याक लागून करूंक शकता, ल्हान भुरगीं आनी ही वाट हो रस्तो आनी हांगासरूच ते रातचे बितचे थंयसर 3-4 गवे सुद्दां इतलेच कुडक्याक भोंवतात, कारण सायडींतल्यान झाडी आसल्या कारणान ते जुप्प करून दिश्टी पडना शाळेचे लागीं. ही शाळा चड पयस ना आनी हांगासरल्यानूच आसतात ते. म्हणजे कितें जाता, एकदां टिचर सुद्दां आमकां आमचे कडेन पर्सनली उलयना, कालचोच जर तर ती टिचर भुरगीं आसतना जर तर तो गवो येयल्लो जाल्यार ती भितली आसली. कित्याक येदो व्हडलो गवो म्हणजे ल्हान भुरगीं भितात. बोरी सायडी वयतना म्हाका 2 गवे दिश्टी पडले. हांव फक्त इतलेंच मागता की अशें तर अचानक कोणाक मेळ्ळें जाल्यार लोक आबूज जावन कितें जावंक शकता तेचें, कित्याक मुखार तांकां वाट कांय चान्सीस कांयच ना. दोनी सायडी दोडा म्हणटा एक कितें तरी करचें न्हू. अशें तर दुसरे फावट कोणाक मेळ्ळें न्हू, लोक कितें वचपा जाग्यार ते रिटर्न येत जाल्यार तें कितें दुखापत जावंक शकता न्हू, चान्सीस कांय ना. दुसरी गजाल ती एरी मातशी उदकाची पडटा म्हणटा ते येतात, पूण तांकां तर मातशें कितें अडकळ कितें करीत न्हू. फेन्सींग कितें आमी केल्ली आहा थोडी, पूण ते फेन्सींग लागून तांकां ते वटेन ब्लॉक जाल्या. अशें तर आनी खंय करीत जाल्यार लोकांक मातशें सेविंग पडटा न्हू, मातशें बरें पडटा येवपाक वचपाक. खूब फावटी लोकांक मेळयलेलें आहा कळ्ळें तुका. म्हणटर 1-2-3 फावटी आतां परत फास्ट तेंगे डेली येवप जाला आमचे एरियेक थंय. आनी करता करता ते घरा कडेन येता थंय सकयल मातशें घरूय आमचें लागीं आहा. म्हणटा कितें आसता ते जर तर सामकें घरा तेकोन पावता तेंकांय कितें तरी करचें, कित्याक लागून आमी ते पोटाबुके येता न्हू, तांकां कांय खावंक मेळना. म्हणटकीर ते करता करता हालीं आतां चड घरा कडेन पावत येयल्या. नमस्कार. आमी हांगा बेतोडा मेस्तवाडा हांगा आसा, जे जाग्यार शॉर्टकट रोड आसा बोरी वचपाचो, आनी ह्या रस्त्यार जे लागींच हांगा शाळा आसा मेस्तवाड्यार, थंय मोठ्या प्रमाणात हांगा गोवे येता आनी हांगा दिसाचे दोळ्याचे 4 येता. तेन्ना हांगा लोकांक खूब त्रास जाता आनी लोकांक भयभीत वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. कारण भुरगीं शाळेक वयता आनी शाळेंतल्यान ती भुरगीं जेन्ना सुट्टा तेन्ना पयल्यार गोंय हांगा रस्त्यार आसता, तेन्ना हेजेर वन खात्यान जी आसा, वन खात्यान कितें तरी हेजेर कारवाय करची आनी जे फेन्सींग जाल्यार फेन्सींग करचें, ना जाल्यार तेंचो बंदोबस्त तरी करचो, अशी मागणी हांगा मेस्तोड्यावेले लोक आनी बोरयेतले लोक करता. तेन्ना संबंदीत जे वन खातें आसा तेणी ह्या विशयी गंभीर दखल घेवची अशी मागणी ते करता. गोमंतक टीव्ही खातीर बेतोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. उच्च न्यायालयान राज्यातल्या सगळ्या ग्रामपंचायती खातीर रिकॉर्ड रिटेन्शन पॉलिसी तयार करपा खातीर पंचायती संचालनालयाक 8 सप्तकाचो वेळ दिला. सध्या फक्त 15 दिसांची CCTV फुटेज ओव्हररायड जाल्ल्याचे न्यायालयान निरीक्षण केले. शार्लेट फर्नांडिसान दाखल केल्ले याचिके प्रमाण RTI अर्जाक जाप मेळचे मेरेन डिजिटल पुरावे नष्ट जातात. या प्रकरणाची सुनावणी 6 जुलै 2024 दिसा थारायल्या. भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले श्री लयराई देवीच्या कौलाक व्हडा दबाज्यान सुरवात जाल्या. कौलाक भाविकांची गर्दी उसळ्या. शेनवारा मेरेन कौल मनयतले. गोंय तशेंच हेर राज्यांतल्यान मोठ्या प्रमाणात भाविक कौल घेवपाक शिरगांवां येतात. श्री लयराई देवीची जात्रा जातकीच दुसऱ्या दिसाच्यान कौलोत्सवाक सुरवात जाता. 4 दीस हो कौलोत्सव मनयतात. कौला निमतान 4 दीस शिरगांव वाठार भक्तिमय आनी उमेदीच्या वातावरणाक न्हावन वता. निमण्या दिसा वडाचो वाडो वाठारांत घराघरांनी कौल दिले उपरांत राती देवीचो कळस देवळांक वतकच परंपरे प्रमाण कौलाची सांगताय जाता. जात्रेक येवप शक्य जावंक ना ते भाविक शिरगांवा येवन देवीचो कौल घेतात. कौला सुरळीतपणान जावची म्हणून पुलीस नदर दवरून आसात. आता जात्रा आमची बरी भशेन जाल्लेली आसा आनी आतां कौलाक आमचे सुरवात जाल्ली आसा. तेन्ना सगळ्या भक्तांनी आपण कौला खातीर येवचें आनी सगळ्यांनी वेवस्थीत संतपणान आनी थंड हितून रावन आमकां सहकार्य करचें. आनी कौला शेनवार पर्यंत कौला चालू आसतली. शेनवार दीस रात्री मागीर उशिरा देवीचें आगमन देवीचे मंदिरांत परत आगमन जातलें. देव मंदिरान वयतलो तेन्ना सगळ्या भक्तांक तुमकां शिस्त पाळची. जशी जात्रेक तुमी आमकां जशें सहकार्य केलां तशें कौलांक सहकार्य करचें. कसलीच गडबड करूं नाका. सगळ्यांनी
व्यवस्थितपणे कौल घेवन देवीचे आशीर्वाद घेवचे अशी हांव तुमकां सगळ्या देवस्थान तर्फे मागणी करता. प्रेमेंद्र शेठ हेणी ह्या कामा खातीर त्यांच्या मार्गदर्शना खाली गव्हर्मेंट सरकारची सगळी यंत्रणा फाटले 2 म्हयने सामकी नेटान काम केलें आणि ह्या वर्सा जात्रेक सामकें सक्सेस केलें. कित्याक लास्ट इयर जे घटना घडली ते घटनेचे हांगासर कांयच जावंक नासलें. ह्या वर्सा कांयच जावं नाका म्हणून सरकारान मोठी पावलां उचललेली आसली. फायर डिपार्टमेंट हे सगळे डिपार्टमेंटांनी सगळ्यांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आमकां बरी मदत केली आणि इतकेशी मदत केली की कसलीच काय आमकां कमी पडोंक ना. मोठी फाटल्यान देवळाच्या फाटल्यान बॅरिकेड्स घालून लोकांची एक व्यवस्था बरी केल्ली आणि लोक भक्तगण सगळे त्या बॅरिकेड्सांसून पास सगळे येवन सगळ्यांक दर्शन फ्रीली दर्शन मेळ्ळें देवीचें. तशेंच दोंडांक सुद्दां पुलिसान सामकें सिस्टमॅटीक होमखणा पर्यंत हाडून सगळे लोक होमखण पार करून गेले आणि ह्या कामी आमकां सगळे सरकारचे आमकां खूब हे मेळ्ळ्यो. भक्तगणांक आणि सगळ्या लोकांक आमी जनतेक हांव एक उलो मारता, तांकां नम्र विनंती करता सगळ्या भक्तांनी कौलाक येवचें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. काणकोण तालुक्यांतलो खोती गांवांतलो आमोणे गांव सध्या तिखट आनी आंबट रुची खातीर फामाद आसा. हांगचे शेतकार व्हडा प्रमाणांत मिरसांग आनी आंबेडीची लागवड केल्ल्यान शेतकाराक बरोच फायदो जाता. मिरसांगेचे दर सध्या बाजारात 1000 रुपया आसा जाल्यार आटुंबाची सोलां 600 ते 700 रुपया किलो आसा खंय. पळयात पुराय बातमी. पावसाक कामत म्हणटा वता आनी मिरसांग करता. बरोबर. मिरसांग करता आनी बोण करता तितूंत हिरवाल करता आनी ती व्हरून बाजारात विकता. आनी तश्यो मिरसांगाक आमकां 1-2 वर्सांनी रेट पूण मेळना पूण जाल्यार सुद्दां ह्या वर्सा मातशी रेट आसा लोकांक मळिना म्हणून. आमी एक 20-25 रोयता आमगे गांवांत म्हळ्यार 25 घर रोयता कमीत कमी. 25 कर अशें जाल्यार सगळ्यांनी मेळून आमगे जाल्यार एक 2-2.5-3 क्विंटल जावंक शकता. तुमी मिरसांगा बरोबर विरवीर मागीर ते मका बिका सगळे रोयता. त्या शिवाय तुमी काटेकणगां म्हणून रोयता. ती पावसांत करता. पावसाक आतां हें कितें म्हणटा कामताचें पोरस म्हणटा. पोरसाची ही पोरसा मिरसांग. पोरसाची मिरसांग ही आमगे अटोमा सोलो. हय. अटोम म्हळ्यार अटमाची रूख जाता झाड जाता आमगे भाटां जाता नासल्यार एक रानां कुपून जाता ते आमी काडून हाडटा. काडून हाडून त्यो आडोळेन शिंवची पडटा. खूब मेहनत खूब पडटा ताका. ती कितें जाता हे आसले कडेन आसता आनी तो बेगीन जायना काजू सारको. हांवें लायले जायत मागीर पुतां बी कापूंक मेळटा. हय म्हणजे जवळ जवळ 50 वर्सांनी रोखला. आमोणे खोतीगांव निसर्ग सौंदर्यान हो भरलो सारको गांव. नेचर आहा हांगा आनी ह्या जाग्या वयले शेतकरी हे मिरसांगो अटंबाची सोलां मोठ्या प्रमाणान करता. हांगासरल्या आसल्या व्हळां भितर म्हणजे त्या बांयच्या व्हळांच्या उदकाचेर शेतां भितर हे पुरसाच्यो ह्यो मिरसांगो प्रत्येक शेतकार जवळ म्हणजे जवळ 50 ते 60 कुटुंबां हिंगा रावता. म्हाका दिसता 300-350 लोक ह्या भागान रावता आसलो. ह्या भागान जश्यो मिरसांगो पिकयता तश्योच अटंबाची झाडां मोठ्या प्रमाणांत आसा. काणकोणचो लोक किंवा दक्षिण गोंयचो लोक हो काणकोणची मिरसांग ही जशी फामाद आसा तशीच काणकोणचें सोल जें आमकां हुमणाक लागता, कडयेक लागता, हुमण करपाक कडयेक लागता, ते गोंयकार मोठ्या प्रमाणान आंब्याचें सोलूय आंब्या पासूनचें सोलूय यूज करता. आनी दुसरें अटंबाचें सोल जें अटंबाचें सोल जें बेश्ट जायना तें रुखा वयल्यान काडप तें एक कडेन करप ती मागीर 25 बायलांनी त्यो हें करप कितें कापप हाळ्ळेचेर धरून कापप आनी नंतर तेजे बिंय काडप मांव काडप आनी सुकोवप अशें अत्यंत बरी हें मिरसांगो आनीक सोलां ह्या आमोण्या गांवार मोठ्या प्रमाणान हांगा सुकयतना दिसता. शेतकऱ्यांक एक तर घरांतल्या लोकांक यूज करपाक मेळटा आनीक विकपाक मेळटा. आनी हाका लागूनच आमी जशें काणकोणाक गेले म्हणटरी हे शेतकरी लोक थंय एक तर बागायदाराक विकता नाजाल्यार काणकोणच्या
मार्केटान लोकांक ते अवेलेबल करता. आमी सुंदर अशे ह्या जाग्यार ते म्हणजे सुकूंक आयला. खरोखर अत्यंत कष्टकरी लोक हे मोठ्या प्रमाणात करता. हे पळोवन खूप आनंद जाता. गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमार. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या जन्मदिसा निमतान पुराय गोंयभर भलायकी शिबिराचे आयोजन केला. 24 एप्रिल सावन साखळेच्यान या शिबिराक सुरवात जातली. 40 मतदारसंघात आयुर्वेदा भलायकी शिबिरां जातली अशी माहिती मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिली. फाटली 7 वर्सां जाली मुख्यमंत्री सावंत जनते खातीर वावुरता अशें मंत्री शिरोडकराचें म्हणणें. मुख्यमंत्री सावंताच्या जन्मदिसा निमतान वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित केल्या. याविषयी माहिती दिवपा खातीर बिरेस्तारा भाजपान पत्रकार परिशद घेतली. या वेळार मंत्री सुभाष शिरोडकार, BJP युवा मोर्चा अध्यक्ष तुषार केळकार, सिद्धार्थ कुंकळकार आणि किरण नायक हजर आशिल्ले. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ते फाटल्या 7 वर्सां सातत्यान काम केलें. ज्या शासनाची अशें म्हणत की गाठ आमच्या जनते कडेन ना ते शासन यशस्वी जावंक शकना. आणि म्हणूनच डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आपले 53 वर्सां पूर्ण करून 54 वर्सां कडेन वता, वयाच्या तारुण्यात घडचे तांगेली ही जबाबदारी जी आसा ती जबाबदारी पेलता आसतना तांची तूस संकल्पना तितली कमीच. आणि म्हणून त्यांनी आमच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान सरकारी पातळीचेर आरोग्यम धनसंपदा हो विषय घेऊन तमाम जनतेचे गोमंतकी जनतेचे आरोग्य सांबाळपा संबंधी आणि आरोग्य बरें उरपा संबंधी म्हणजे ताका आमी अशें म्हणजे वावगे जावचें ना. प्रिव्हेन्शन इज बेटर देन क्युअर. दुयेंस जाले नंतर मागीर तें हॉस्पिटलांत धांव घेवप ताजे पेक्षा तें दुयेंस जावचें न्ही किंवा एखादी खंय तरी सुरवात जाल्ली आसा जाल्यार सुरवातीकच ताका ट्रिटमेंट करपाचें ही भावना घेवन. आणि सकाळचे खबरो बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. Raise a cheer, unstoppable beats, feel the vibe. Go magic that comes alive. From sunset hues to starlit skies, this is where the good time rides. Go is calling, don't be late. Come together, let's celebrate. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांका वाढदिसाच्यो उर्बे बरीत परबी. तांकां बरें आयुष्य आरोग्य लाभूं इतलीच देवा लागीं मागणी. परबी भेटोवपी श्री माइंड गेम्स. तुमच्या घरच्यांक वा इश्टांक तांच्या वाडदिसाक वा कसल्याय सुवाळ्याक गिफ्ट दिवपाचें आसा जाल्यार तुमकां आतां भिवपाची गरज ना. श्री माइंड गेम्स हांगासर तुमकां मेळटली खेळणी, स्टेशनरीच्यो वस्तू, शोभेचें सामान आनी खूब कितें कितें. श्री माइंड गेम्स, शॉप नंबर 3, ग्राउंड फ्लोर, बोर्डे, ITI लागसार, दिवचल, गोंय. पिनकोड 403504. दुसरो पत्तो जावन आसा शॉप नंबर 2, ग्राउंड फ्लोर, सेंट क्लारा हायस्कूल लागसार, असोनोरा, गोवा. पिनकोड 403503. अधिक म्हायती खातीर 8999130767 वा 8530315577 या नंबराचेर संपर्क साधात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांका वाढदिसाच्यो उर्बे बरीत परबी. तांकां बरें आयुष्य आरोग्य लाभूं इतलीच देवा लागीं मागणी. परबी भेटोवपी विन गेम्स प्ले स्टेशन. गिमाळ्याची सुटी भुरग्यांक खातीर आनीक मजेशीर करपा खातीर तांच्या आवडीच्यो गेम्स म्हळ्यारूच PC गेमिंग, PS5 प्ले स्टेशन, पूल टेबल, VR गेमिंग आनी रेसिंग व्हील ह्यो सगळ्यो गेम्स तुमकां मेळटल्यो फकत विन गेम्स प्ले स्टेशन. दुसरो मजलो तारानगर,
हाऊसिंग बोर्ड बस स्टॉप साखळी गोवा. पिनकोड 403505. अधिक माहिती खातीर 9767701977 या नंबराचेर संपर्क साधात आणि ही गिमाळी सुटी भुरग्यां खातीर मजेशीर करात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां वाडदिसाची हुनहुनीत परबी. तांकां बरें आयुष्य आरोग्य प्राप्त जावचें म्हणून देवा लागीं मागणी. परबी भेटोवपी संकल्प आमोणकार, आमदार, मुरगांव मतदारसंघ आनी SID CGLचे अध्यक्ष, आनी श्रद्धा संकल्प आमोणकर, नगरसेविका, मुरगांव नगरपालिका.